नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कथित अबकारी धोरण घोटाळो प्रकरणात दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या कादयेत वाड। 15 एप्रिल मेरेन उरतले न्यायालयीन कादयेत। लोकसभा वेंचणूक सोंपचे पयलीं काँग्रेस पक्षाकडल्यान 3500 कोटी रुपया वसूल करपा खातीर करचेना कसल्याच प्रकारची दंडात्मक कारवाय। आयकर खात्यान सर्वोच्च न्यायालयाक दिले आश्वासन। आचारसंहिते वेळार भौशीक मळार वक्तव्य करतना जतनाय घेवपाची केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची शिटकावणी। भाजपाचे दिलीप घोष आनी काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनेथ हांकां दिली ताकीद। कच्चे थिऊ मुद्द्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि डीएमके आणि काँग्रेसीचेर केली टिका। भाजप हो मुद्दो राजकीय फायद्या खातीर उपसून काडटा अशें काँग्रेसीन दिलें उत्तर। फुडल्या 10 वर्सां भितर भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो। आरबीआयच्या 90 वर्सां पुराय केल्ल्याच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यांनी भागधारकांक केले संबोधीत। आता खबरो विस्तारान। कथित अबकारी धोरण घोटाळो प्रकरणात रावस एव्हेन्यू न्यायालयान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां 15 एप्रिल मेरेन न्यायालयीन कादयेत धाडला। अंमलबजावणी संचालनालयान तांकां आयज न्यायालयात हजर केल्या उपरांत न्यायालयान हो निर्णय घेतलो। केजरीवाल हांकां अंमलबजावणी संचालनालयान 21 मार्चाक अटक केल्ले उपरांत 1 एप्रिल मेरेन तांकां अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यांत दवरिल्ले। आता मुखार तांची कादय 15 एप्रिल मेरेन वाडयल्या। लोकसभा वेंचणूक सोंपचे पयलीं अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाकडल्यान 3500 कोटी रुपया वसूल करपा खातीर कसल्याच प्रकारची दंडात्मक कारवाय करचे ना अशें आयकर खात्यान सोमारा सर्वोच्च न्यायालयाक आश्वासन दिलें। आयकर विभागा वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी न्यायाधीश व्ही नागरत्ना आनी ऑगस्टीन जॉर्ज मसी हांच्या खंडपीठाक हे आश्वासन दिलें। आयकर विभागा वतीन केल्ल्या मागण्यांक आव्हान दिवपी काँग्रेसीच्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी चालू आशिल्ली। सर्वोच्च न्यायालयान आयकर खात्याच्या आश्वासनाची नोंद करून फुडली सुनावणी 24 जुलयाक फुडें धुकल्ल्या। भारतीय वेंचणूक आयोगान भाजपा खासदार दिलीप घोष तशेंच काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनेथ हांणी बायलां आड अपमानकारक टिप्पणी केल्ल्यान तांचो निशेध केला। अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांच्या आड भाजपा खासदार दिलीप घोष हांणी केल्ल्या वक्तव्याचो खर निशेध करून वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता चालीक आयिल्ल्यान भौशीक माचेर वक्तव्य करतना जतनाय घेवची अशी शिटकावणी दिल्या। तशेंच भाजपाच्यो लोकसभा उमेदवार कंगना रनावत हांच्या आड काँग्रेसीच्यो फुडारी सुप्रिया श्रीनेथ हिणें केल्ल्या अत्यंत अपमानकारक वक्तव्या खातीर आयोगान श्रीनेथ हिका खर शिटकावणी दीत वक्तव्य करतना जतनाय घेवची अशें सांगलां। आपल्या आदेशात वेंचणूक आयोगान ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी वैयक्तीक हल्लो तशेंच आचारसंहितेच्या तरतुदींचें उल्लंघन केल्ल्याचें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इलेक्टोरल बॉन्डाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। इलेक्टोरल बॉन्डाक लागून वेंचणुकेंत निधी खंयच्यान येता हें कळपाक सोंपें जालां अशें तांणी सांगलें। 2014 वर्सा पयलीं वेंचणुकेंत कितलो पयसो खर्च केल्लो हे खंयची एजन्सी सांगू शकता असो प्रस्न प्रधानमंत्र्यांनी उपस्थित केलो। 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। भाजपाचे वडील फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कच्चे थिऊ जुव्याच्या मुद्द्यावेल्यान डीएमके आणि काँग्रेसीचेर टिका केली।
डीएमके आणि काँग्रेसीन तामिळनाडूच्या हिताचे रक्षण करपा खातीर कांयच यत्न केल्ले ना। तांणी देशाच्या सार्वभौमत्वाचेर तडजोड केली असो आरोप तांणी केलो। मजगती 1974 तेन्नाच्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी करार करून तामिळनाडूच्या लागसार आशिल्ले कच्चथीऊ जुवे श्रीलंकेक सुपूर्द केल्ले। आरटीआयच्या माध्यमांतल्यान ही माहिती उक्ताडार जाल्या। मां भारती का एक अंग काट दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। कच्चथीऊ मुद्द्याचेर केंद्र सरकाराचेर टिका करताना सीपीआयएमचे महासचिव सीताराम येचुरी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या केंद्र सरकाराक लागून शेजारी देशांबरोबरचे संबंध बिगडल्यात असो आरोप केलो। कच्चथीऊ मुद्दो वापरून राजकीय फायदो उठोवपाचो यत्न आसा अशें तांणी म्हळें। अब 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है? और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं, इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश करें। इसका कोई उनको फायदा मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बिगाड़ने वाली बात, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। संवसारीक घटकांचो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हण येता त्या 10 वर्सां भितर भारतान अर्थीक नदरेन आत्मनिर्भर जावपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली। आरबीआयक 90 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री उलयताले। प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं हे वेळार 90 रुपयांच्या एका खासा नाण्याचे अनावरण जाले। आपको याद होगा 10 साल पहले डबल डिजिट की महंगाई से निपटने का रिफ्लेक्शन तब की फाइनेंशियल पॉलिसीज में नहीं दिखता था। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मैंडेट पर बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया। साथ ही साथ सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो,
तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। आरबीआयच्या धोरणाक लागून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक परिणाम पळोवपाक मेळटा अशें मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी उक्तायलें। आरबीआयच्या भागधारकांक संबोधित करतना त्यो उलयताल्यो। ICAR ह्या केंद्रीय दर्यादेग शेती संशोधन संस्थानान आपलो 35वो स्थापणूक दीस मनयलो। हे वेळार एग्रीकल्चरल सायंटिस्ट रिक्रुटमेंट बोर्डाचे आदले अध्यक्ष डॉक्टर गुरबचन सिंग हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळी वेळार ह्या संस्थानाच्या वैज्ञानिक, तांत्रिक, कुशळटाय मजत गट, प्रकल्प अधिकारी आनी शेतकऱ्यांचो भोवमान जालो। कार्यावळी वेळार उलयतना डॉक्टर गुरबचन सिंग हांणी संस्थानान केल्ल्या कार्याची तुस्त केली। तशेंच एग्री ट्युरिझम सारख्या प्रकल्पांक लागून शेतकी मळार परिवर्तन घडोवन हाडपाक मजत जाता अशें तांणी सांगलें। जो हमारा गोवा का कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, एक मॉडल इंस्टीट्यूट का रोल ले चुका है। बहुत सारा जो साइंटिस्ट हैं, जहां सिर्फ 20-21 साइंटिस्ट हैं, पर इतना बढ़िया रिसर्च का काम चल रहा है। एक जो एग्रो इको टूरिज्म का एक मिसाल प्रकट की है, वो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट है। उसका फ़ायदा सभी जनता को होने वाला है। जो भी टूरिस्ट गोवा विजिट करेगा वो इंस्टीट्यूट में ज़रूर आएगा। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं वो कृषि से दूर जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो बच्चे वहाँ आके खासकर स्कूलों के देखेंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा कि हम भी ऐसा अडॉप्ट करें। ह्या केंद्रीय दर्यादेग शेती संशोधन संस्थानाचे संचालक डॉक्टर परवीन कुमार हांणी फाटल्या वर्साच्या संस्थानाच्या कार्याचो नियाळ सादर केलो। अपने डेवलप कर रहा है या उस आसपास के क्षेत्र में डेवलप हुई है बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन सर, उस टेक्नोलॉजी को गोवा में लाके हम किसानों को जल्दी के साथ पहुंचा सके। उस ऑलमोस्ट 51 हेक्टेयर 128 एकड़ हमारे पास सर लैंड है, और क्योंकि सिलेक्टेड हेड्स हमारे पास नहीं है तो सेक्शन इंचार्जेस के रूप में सर एक व्यवस्था हमने डेवलप की है। इंस्टीट्यूट ने 4 सेक्शंस के अंदर हम काम कर रहे हैं सर। दीज आर दी 3 मैंडेट हमारा फील्ड क्रॉप में भी काम करना है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरीज, ऑल विच आर रेलेवेंट टू द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा सर बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग, टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट लैंड यूज कोस्टल रीजन्स को देना, दिस इज आल्सो द मैंडेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड एक्ट एज ए सेंटर ऑफ एग्रो इको टूरिज्म। हमने ट्राई किया है कि उसका एक वो मॉडल हम गोवा स्टेट को दिखाएं जहां पे एक एनी यंग यूथ विल बी अट्रैक्टेड टू द रिटेनिंग एग्रीकल्चर। सध्या पुराय देशभर लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवता। वेंचणुकेच्या प्रचाराक सगळ्या राजकीय पक्षांनी नेट धरला। गोंयांतल्या दोनूय लोकसभा सुवातां खातीर 7 मेक मतदान जातले। ह्या फाटभुंयेर गोंयच्या मतदारां मदीं राजकीय घडामोडी विशीं बरीच उत्सुकता निर्माण जाल्या। राज्यांतल्या वाठारांत मतदारांचो मूड जाणून घेवपा खातीर दूरदर्शनाचो खबराकार दक्षिण गोंय मतदारसंघांतल्या काणकोणा पावलो। जाणून घेवया मतदारांचे मत आनी तांचो हावेस। हांव सरपंच कोतीगांव पंचायत। ओके, सध्याचो तर आवाज सगळ्याक लोकसभाचो आसा, लोकसभा आनी तेन्ना आमी आयज काणकोण मतदारसंघान आसा। काणकोण मतदारसंघान सिट्युएशन कशें आसा? सद्य परिस्थिती काणकोण मतदारसंघाक माननीय सभापतीची काळी ज्या पद्दतीन चल्ला, आनी ते जर पळयलें तर जाल्यार जाल्यार काणकोण मतदारसंघाक सध्या तरी भारतीय जनता पक्षाक दुसरो पर्याय खंय तरी ना। भारतीय जनता पक्षा शिवाय दुसरो सध्या तरी विचार कोणा कडेन ना। ज्या जाग्यार आमी वयता पळय त्या जाग्यार बहुतांश पुरुश वर्ग सोडीच महिला वर्ग जो आसा पळय न्हू, तो बहुतांश महिला वर्ग मोदी कडेन आकर्शीत जाल्लो आसा। संदीप बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सगळ्याक। काणकोण मतदारसंघात लोकसभाचो आवाज एडवांटेज जो आवाज कसो आसा? सध्या तरी काँग्रेसीची तिकेट अजून म्हळ्यार कोणाक कळना, आनीक BJPची धेनपेक कितें जर दिला
म्हणजे अजून काँग्रेसीची तिकेट जेन्ना म्हणल्यार फायनल जायना तेदून म्हणल्यार कांय सांगपाक शकना. ज्या पद्दतीन पयलीं सार्दीन बाबान जिखून येयलो पूण काणकोण म्हाका दिसता तेगेले तसो येवपा सारको जिखून जातकीर येवपा सारकें कांय केलें ना. सो फाटलीं 5 वर्सां पळयत जाल्यार सार्दीन खासदाराचें काम कितें आसा काणकोणां म्हाका तर कांय दिसना तशें कितें जालें अशें म्हाका दिसना. शेखर बाब, जेन्ना आतां लोकसभाचें वारें आसा काणकोण मतदारसंघान कशें आसा? काणकोण मतदारसंघाक कितें आहा, काणकोणा ते सगळे चडांत चड लोक आहा ते आतां जाल्यार कोणाक काम ना लागून सगळ्यांना BJP फाटल्यान आसात. कित्याक BJP फाटल्यान रावल म्हणून BJP लोकांले काम कित्याक लोकांक डोर टू डोर वचून एक बाबा ह्या घरा प्रॉब्लेम कितें आहा. आतां काही जॉबा जाला, जॉब कितें त्या आसल्या लोकांक जॉब मेळ्ळा. काही लोकां अशी परिस्थिती आसा एक घरा एक सुद्दां जॉब ना. काही त्यो महिला आहा त्यो बालवाडी आहा तेमकां पगार वाडोवपा जाय. आतां डेली ते लोक हेल्पर म्हणून काम करता तेमकां पगार वाडोवपा कित्याक आतां लोकांले जेवण दिसाक खर्च आसा तो पयले आनी तो टॅली जायना. त्या खातीर एक BJPन बाकी डेव्हलपमेंट केला BJP हांव मान करता. कितें रस्ते ते केला ते एडवांटेज कितें आहा सगळे कोण कोण मुखार फॉवर्ड वयता लोकां भितर मिक्सअप जाता ताका एडवांटेज आहा. सर तुमचें नांव कितें? संतोष प्रभू. संतोष बाब, आतां लोकसभाची निवडणूक आसा. काणकोण मतदारसंघान पळयत जाल्यार एडवांटेज कोणाक आसा? मोस्टली तशें बारीक पळोवपाक गेल्यार हो चडसो BJPचो BJP कोणाक मेळटा ताका प्लस पॉयंट काणकोण. ओके. खासदार कोण आसा तुमच्या खबर आहा सद्याक? सद्याक सार्दीन आशिल्ली. ओके. 5 वर्सांचें काम कशें पळयता स्पेशली मतदार काणकोण पळयत जाल्यार? तर डेव्हलपमेंट असो कांयच ना ह्या 5 वर्सां कांयच नाशिल्लो. ओके. आतां BJP तिकेट दिला तेजें नांव जाणा? पल्लवी देपो. ओके. आतां नेक्स्ट हेका कोणूय खासदार येवन कितें करचें दिसता तुमकां काणकोणा आज म्हळ्यार गव्हर्मेंट लेवलाचेर कांयच जालें ना डेव्हलपमेंट. फक्त एक रवींद्र भवन चालू आसा तेंय बी इतली 7-8 वर्सां जाल्लीं दिसता. अशें कितें ग्रावंड ना हें ना अशें कितें लोकांक कितें बेनिफीट आसा तें करचें अशें दिसता आमकां. ओके. आनी एक इंडस्ट्री बी कितें हाडची कोणाकूय जॉब बी कितें मेळचें तेंय जावपाक न्ही एम्प्लॉयमेंट. म्हाजें नांव प्रमोद फळदेसाय. प्रमोद बाबा, आमी आयज काणकोण मतदारसंघान आसा आनी जेन्ना लोकसभाचो आवाज आसा लोकसभाचो आवाज काणकोण कसो आसा? काणकोणचें कितें आसा सद्या चित्र अजून स्पश्ट जावना. एकूच भाजपा पक्षान एक तिकेट डिक्लेअर केला. त्याच बरोबर बाकी इतर पक्षांनी कोणीच अजून तिकेट डिक्लेअर करूं ना. त्या खातीर लोक सारके संभ्रमा आसा. ओके. लास्ट 5 वर्सांक खासदार कोण आसलो जाणा? लास्ट 5 वर्सांक सावथ गोंयांक फ्रांसीक सार्दीन आसलो. सो काणकोण मतदारसंघा खातीर 5 वर्सांचें कितें काम कशें आसा? काणकोण मतदारसंघाचें काम म्हटल्यार तेगेलें व्हडलेशें काम ना. कांय थोडीशीं काम तांणी केलात. तातूंत भितर तेगेले कार्यकर्ती कोविडाक गेली ताचे खातीर मातशें दिसता तो स्लो उरलो. पूण बाकीच्या खंय तरी पंचायतीन काम केलां ताणें. कोणूय खासदार फाल्यां जिखून येवं कितें करचें कसलें काम करचें तुमकां दिसता? काणकोण मतदारसंघा खातीर कितें कितें करचें? काणकोण मतदारसंघा खातीर जे पळय आसा खरें म्हळ्यार एक्चुली आमचे यूथ जे आसा ते खूब चड अशे बेकार आसा. सो बरो एक नॉन पोलायट अशें एक इंडस्ट्रीचो प्रपोजल ताणें सेंट्रला साकून हांगासर काणकोणाक हाडपा जाय जेणे करून युथांक रोजगार मेळटलो अशी तेणी एक बरी हें करपा जाय. बाकीचो डेव्हलपमेंट जो डेव्हलपमेंट आसा ज्या पद्दतीन कशी लोकांची गरज आसा त्या पद्दतीन तेणी त्या खासदारान भागोवपा जाय. आयज आमी आसा काणकोण मतदारसंघान. जेन्ना आमी लोकसभा उलयता लोकसभाची निवडणूक उलयता आमी काणकोण मतदारसंघान येयले आनी हिंच्या वोटरांक मेळ्ळे. हिंच्या वोटरांचें डिफरंट टायपाचें म्हणणें आसा की सद्याक तरी जो खासदार आसा जो काँग्रेसाचो खासदार आसलो फ्रांसिस्को सार्दिना 5 वर्सां जिखोन देखून हिंगा आमी तांकां पळोवंकूच ना म्हणटा वो तेजी कांय कामांय पळोवंक ना म्हणटा. आमकां जो खासदार जावो म्हणटा ते फुडें जो कोण निवडून येतलो ताणें आमची हॉस्पिटलाची कामां करूंक जाय बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करूंक जाय. आनी हिंगा अशें दिसता की सद्याक तरी काणकोण मतदारसंघान BJP काँग्रेस वा RJP म्हणत जाल्यार BJPक चडूच एडवांटेज आसा. आनी ही डेफिनेटली आतां हें गोमान येतलें जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जातलें आनी कोणाक हिंगा लीड मेळटली पळय ती. DD न्यूज पेंजिमा खातीर केंजिल रॉड्रिगीस काणकोण आसा. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। भारत के इतिहास में पहली बार आ रहा है सबसे बड़ा फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जहां भारत के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से आएंगे एक से बढ़कर एक फोक सिंगर्स और गाएंगे अपने ही राज्य के फोक सॉन्ग्स। भारत का अमृत कलश 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। 20वा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडे। मध्य प्रदेशातल्या धार जिल्ह्यात आशिल्ल्या विवादीत भोजशाला कमल मौला मशीद संकुलाच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचेर बंदी घालपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो। या संकुलात सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार उत्खनन प्रक्रिया चालू आसा। ASIन 22 मार्चसावन सर्वेक्षण सुरू केले। भारतीय जनता पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळान आयज वेंचणूक आयोगाची भेट घेवन इंडी गठबंधनाच्या रॅलीत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या वक्तव्याविशीं निशेध उक्तायलो। भाजपा फुडारी हरदीप सिंग पुरी हांणी खबराकारांक दिल्ले माहिती प्रमाण भाजपान वेंचणूक आयोगाकडेन राहुल गांधी हांच्या आड खर कारवाईची मागणी केल्या। अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने ये इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अमेरिकेत जाल्ल्या मायामी उक्त्या टेनिस सर्तीत इटलीचो जॅनिक सिनर हाणें दादल्यांचो एकोडी किताब मेळयलो। काल राती जाल्ल्या खेळात सिनर हाणें बल्गेरियाचो खेळगडो ग्रिगर दिमित्रो हाका 6-8-3, 6-8-1 अशा सेटांनी हारायलो। सिनर हाचे ह्या हंगामांतले हे तिसरे किताब। ह्या जैता उपरांत ATP संवसारीक वळेरेंत ताचें स्थान स्पेनाच्या कार्लोस अल्कराज हाचे वयर पावतले। आनी आतां नदर मारया आयच्या तापमानाचेर। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6°C आनी उण्यांत उणें तापमान 26.2°C इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। कथित अबकारी धोरण घोटाळो प्रकरणात दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या कादयेत वाड 15 एप्रिल मेरेन उरतले न्यायालयीन कादयेत। लोकसभा वेंचणूक सोंपचे पयलीं काँग्रेस पक्षाकडल्यान 3,500 कोटी रुपया वसूल करपा खातीर करचे ना कसल्याच प्रकारची दंडात्मक कारवाय आयकर खात्यान सर्वोच्च न्यायालयाक दिलें आश्वासन। आचारसंहिते वेळार भौशीक मळार वक्तव्य करतना जतनाय घेवपाची केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची शिटकावणी भाजपाचे दिलीप घोष आनी काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनेत हांकां दिली ताकीद। कच्चेतीव मुद्द्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी DMK हांणी काँग्रेसीचेर केली टिका। भाजप हो मुद्दो राजकीय फायद्या खातीर उपसून काडटा अशें काँग्रेसीन दिलें उत्तर। आनी फुडल्या 10 वर्सां भितर भारतीय अर्थवेवस्था आत्मनिर्भर करपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो। RBIच्या 90 वर्सां पुराय केल्ल्याच्या फाटभुंयेर
प्रधानमंत्र्यांनी भागधारकांक केले संबोधित. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 122 पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार. वीरभद्रासन. शरीरात रक्ताची भिसरण वाडयता. मान, खांदो आनी फाटींतली घटसाण काडून उडयता. गुरवार बायलांक फायद्याचे. शक्त आनी समन्वय वाडयता. ह्या आसनात चड वेळ रावप टाळचें. नटराज आसन.